नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळय चमकेल खबरो. फातोर्डा जिल्हा हॉस्पिटलात लागसार जाल्ले इटेंद्रान अपघातात एकल्याक मरण. फातोर्डा पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव केला नोंद. फुडलो तपास सुरू. खोर्जुवे फेरी धक्क्यावेल्यान जीप थेट पावली न्हंयेत. गाडयेतले प्रवाशी सुरक्षीत. गुगल मॅपान केलो घात, सांगतात जीपीतले पर्यटक. मात जीपीत सापडल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो. 20% दरवाढ केल्या ती फक्त उद्देगांक, सर्वसामान्य लोकांक न्ही. मंत्री सुदीन ढवळीकरांचे स्पष्टीकरण. लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक फारीक करचे पडटले म्हणून सुदीनच उलयल्लो. आता म्हणतात तोमी नवे. गोय धरून देशातल्या हेर 12 राज्यांच्या मतदार वळेरेंत जातली सुदारणा. एसआयआर प्रक्रिये खातीर 12 राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांच्यो मतदार वळेऱ्यो आयज राती सावन करतले फ्रीज. मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांची म्हायती. म्हजे घर येवजण फक्त भायल्या लोकांक. गोंयकारांक म्हजे घर येवजणेचो कसलोच ना फायदो. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायचो आरोप. आनी आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयभरची भात शेतां जाली आडवी. हाती तोंडाकडेन आयिल्ले पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान शेतकार पडल्यात त्रासांत. आता खबरो विस्तारान. फातोर्डा जिल्हा हॉस्पिटलात लागसार जाल्ले हिट एंड रन अपघातांत एकल्याक मरण आयले. वेर्णा रावपी 48 वर्साचो प्रवीण सावंत अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा उसरा राती हो अपघात जालो. हे विशीं फातोर्डा पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन मेन रस्तो जो आसा ताजेर एक हिट एंड रन केस जाली आनी हातूंत भितर एकट्याक आपलो जीव वगडास पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो दादलो आपल्या घरा वतालो. ताचें नांव आसा प्रवीण सावंत. हाका वर्सां 48 आनी हो सेनावली वेर्णा हांगा रावपी. तो आपले घर वतालो. घर वतना वाटेर ताजे कितें तरी पडले म्हूण तो ते काडपा वतना फाटल्यान जी ग्रीनिश कार येताली ते कारीन ताका जोरदार धपको दिलो. हो धपको इतलो पावरफूल आशिल्लो की तो एक 100 मीटर सुमार उसळून पडलो आनी तो आगताक मेलो. थंयच्यान आय विटनसान ही घडणूक आमकां सांगली फोनाचेर. आनीक ताजे म्हणण्या प्रमाणे तो जी गाडी आशिल्ली ती खूब फास्ट येताली. 100च्या वयर स्पिडीर आशिल्ली आनी ताजो आपलो कंट्रोल जालो ना. तो मोकलो आनी डायरेक्ट थंयच्यान पळून गेलो. ताजे नंतर जो मनशान हे इन्सिडंट पळयलो ताणें 100 नंबराचेर कॉल केलो आनी सांगलें की अशी अशी घडणूक जाल्ली आसा. ताजे नंतर फातोर्डा पुलीस थंय पावले. 108 पावली पूण तो मनीस मनशाक तांणी डेड डिक्लेअर केलो. आता फातोर्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात. सध्या पुलिसांनी अननोनाचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा. तो IPC सेक्शन 279 304A IPC आनीक 134A (B) आनीक मोटर व्हेकल एक्ट हाजे अंडर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा. पुलीस ह्या दिसांक म्हणटात की आमी पेट्रोलिंग वाडयलां, नायट पेट्रोलिंग करतात. पूण अशें दिसता की हे इन्सिडंट जाचे फाटल्यान की पेट्रोलिंग म्हणटा तें खंयच जायना. मेन हायवेचेर सुद्दां जायना. कारण जरी तो हायवेन सुद्दां गेलो जाल्यार ताका ह्या वाटे भितर 3 पुलीस स्टेशन लागतात. एक म्हणजे फातोर्डा, ताजे नंतर मायणा कुडतरी आनी मागीर वेर्णा. पूण खंयच ताका पुलिसांनी कोणेच ताका धरपाक शकनात. कारण मेन म्हणजे जाणें पुलिसांक कळयलें ह्या एक्सिडेंटा बद्दल तो डायरेक्ट 100चेर गेल्लो म्हणजे हेडक्वॉर्टर्साक. आनी थंयच्यान तांचे सगळे पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्मेशन वचपाक जाय आशिल्लें पूण अजून पर्यंत ताका ट्रेस करपाक जालें ना. दुसरी पुलिसां मुखार ताका धरपाची म्हणजे एक डिफिकल्टी येता ती म्हणजे CCTV फुटेजीस. ह्या रोडा भितर 2 आस्थापनाय आसात. तांची CCTV आसा खरी पूण तांणी CCTV रस्त्या सायडी केले नासतना आपले सायडीक केल्या. कारण हाजे कारण म्हणजे पुलीस येवन परते मागत आनीक वेगवेगळे इन्सिडंट जाता. ताका लागून हेल्प करपाक लागून ह्यो आपली सायडीक मारून दवरले आसा. आनी हाका लागून पुलिसांक आतां मुखार आनी अशें CCTV कलेक्ट करीत वचचें पडटलें आनी ताजे नंतर हाजो तपास लागतले. पूण सध्या म्हायती मेळटे प्रमाणे अननोनाचेर फातोर्डा पुलिसांनी हाजो गुन्हो नोंद केलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग राव मालकणेकार. खोर्जुव्या फेरी धक्क्यावेल्यान जीप थेट न्हंयेत पावपाची घडणूक घडली. सोमारा फातोडेर 2.5 वरांचेर ही घडणूक घडली. ह्या गाडयेंत आशिल्ल्या प्रवाशांक सुदैवान कसली दुखापत जावंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूकदार वचून जीप उदकांतल्यान भायर काडली. ह्या गाडयेंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच हेर कांय वस्तू सापडल्यात. गुगल मॅपाचो अंदाज चुकिल्ल्यान ही घडणूक घडल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
बेटा, ये क्या है? ये क्या है? दिखाओ ना क्या है ये? क्या है? नहीं मैं तुझको सुनो, पूछ रहा हूँ। फूको इसको, बताओ क्या है ये? तुझको मैं क्यों पूछूं? कौन सा क्यों? तुम बताओ ना, ये पूरा जो तमाशा किया ये क्या है? ये तमाशा नहीं किया, तुझको पूछा है। आमका एक कॉल आयल्लो की कार भितर पडल्या म्हणून. सो आमी तुरंत टर्नआउट केलो. टर्नआउट करतकूच आमी हांगा येवन पळयता जाल्यार हांगा लोकल आशिल्ले, पुलीस आशिल्ले. सो आमी पयलीं आयडेंटिफाय केली आनी ते आयडेंटिफाय करपाक आमचे लोकल आशिल्ले, एक अमन, निलेश आनी एक योगेश. हे दोग जाण भुरगे आसले, तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली थंय आयडेंटिफाय करपाक. आमी तांकां सांगलें आमी आयडेंटिफाय करता, ट्रेन यूज करची पडटली. सो ह्या वजे जर आमकां ट्रेन यूज करची पडली ना, आमी जे आमचे फोन आमी तो वायर घालून ह्या भुरग्यांनी भितर वचोन ते घातले आनी टो गेली. गाडी सुरक्षीत टो करपाक करून आयली. काय डॅमेज जावना. डॅमेज तिजो फकत फुडलो गार्ड एक डॅमेज जाला आनी एज युजल गाडी उदकान गेल्या म्हणून तेजी ती डॅमेज जाली आसली. सो हेतून 2 जाण आशिल्ले, एक अमरदीप सिंग म्हणून, किरणदीप कौर आणि नितीन सूत म्हणून. सगळे सेफ आसा, काय हानी जावना. तांणी काय सांगलें. चार जाण आसले. एकट्याचें नांव म्हाका मेळोंक ना. आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आमकां कळून येयलें की ते हे फॉलो करताले, ह्युमन लोकेशन. सो तो लोकेशनाचेर ते भितर वडे गेले. सो हांव एक तुमच्या मार्फत हांगाल्या लोकांकूय एक आव्हान करता की तेंच्यांनी पंचायतीक जावं गव्हर्मेंटाक सांगून हांगा एक ब्रेकर घालपाचो. नाजाल्यार हांगा तरी गेट तरी एक घालून दवरता, जेणे करून नेक्स्ट टाइम असो इश्यू जावचो ना. What time it went inside? 2:30 in the night. How you came here? No warning sign, no barricade, and do not. Okay, but there are some beer bottles also inside. यावर उदकान पडलेली आणि कोणतरी मोयड्या रावता म्हणटा म्हणून भायलो तो. आमी ताका आमच्या हांगासले परतुईचे आमी हेल्प केलो काडपाक. कित्याक आमकां वायट दिसलें, कोणूय तो कोणायची जावं. पूण हितून बियरी आसा. तो म्हणटा लोकेशनार आपूण येता. म्हाका दिसता तो टायट आसलो आनी आल्दोनान तरी सगळे भायलेच येवन पडटात. आमचो आल्दोनकार कोणूच पडाता. हेच जर गोंयकारांच्या गाडयेन बियरी आसले जाल्यार तांकां जेलीन व्हरता आनी कितें कितें पुलीस नाटकां करता. की आतां हेजेर एक्शन पयलीं घेवंक जाय पुलिसांनी. गाडी पडला म्हणून हेजेर आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा. 20% दरवाढ केल्या ती फक्त उद्देगांक सर्वसामान्य लोकांनी आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काढला म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. आपल्या 20% दरवाढीच्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोळा पडल्या उपरांत मंत्र्याक स्पश्टीकरण दिवचें पडलें. पळयात पुराय बातमी. सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान शुक्रारा सांगिल्ले. आता ताच्या स्टेटमेंटा वयल्यान बोवाळ पडल्या उपरांत आपणे तशें उलोवंकूच ना म्हणून मंत्री सुदीन सांगता. टायम ऑफ डे ही खूब पोरणी येवजण आसा. सद्याक उद्देगां खातीर ही येवजण लागू केल्या. आपणे सर्वसामान्य लोकांक 20% अतिरिक्त भार सोंसचो पडटलो अशें खंयच म्हणूंक ना. आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काडला म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. डे बाय डे डिस्काउंटूय चालू जाता. डिस्काउंट म्हणल्यार ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत ते प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट मेळटा. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटा. त्या शिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता आनी कितें वापरता, दिवे तशेंच दवरता वता, तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा. पूण सर म्हाका सगळे लोक रातचे घरा आसता पळय, तेंची चड युजीस रातचीच जाता. मेळत तशी लायट वापरता म्हणून केला, तातूंत भरपूर फायदो आसा. 20% डिस्काउंट जो आसा पळय एकदम भरपूर. पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी मागीर कितें करप तर? तातूंत तुमचें लक्ष येवना. कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळे जाता. मातशें तुमी स्टडी करा विचार करून.
खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें ॲश्युरन्स सिस्टमची विचार केला आणि त्यानंतर हे सगळं अप्रुवल आहे. पण लोकांचे कोणाचे कांयच ना, तांकां डिस्कावंट कशें? तुमचे प्रश्न आसा पळय ताचे पयलीं तूं कंप्लीट स्टडी कर. हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीच तांचें हें आसा, पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगलो तुका हांवें हो स्टार्ट व्हिडिओ आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय. तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला हांवें तुमकां, तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला. आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगला. केन्ना कंप्लीट जाता स्मार्ट मिटराचे स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला. तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता, आजूय परत गडबड करपाक सोदता. सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका. हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या, सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयना तेय म्हाका खबर आसा. सर्वसामान्य लोकांक 20% दरवाडीचो शॉक दिवपाचो निर्णय एका सप्तका भितर फाटी घेना जाल्यार गोंयभर आशिल्ल्या वीज खात्याच्या ऑफिसांनी वचून आमी बोवाळ घालतले म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान शिटकावणी दिल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केल्ल्या 20% वीज दर वाडीच्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक घेराव घालून जाब विचारलो. जे ढवळीकरान स्टेटमेंट केलो की तुमकां जी इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही कंज्यूम पळय करतले एक्स्ट्रा ताजेर आमी 20% लायतले, ते कंज्यूम करता तो मीटर ओनली स्मार्ट मीटर कॅन शो. सो दीस शोज दॅट द स्मार्ट मीटर विच इज येट टू कम, विच इज इन बॅक डोर, इज अ तलवार ऑन गोंयकार्स हेड. आमी कशाच पद्दतीन हे 20% हायक फॉर डोमेस्टीक कन्झम्पशन जावपाक दिवचे ना. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की सांजचे म्हणल्यार आपूण काडटा. आमी तरी मुखार वचून 1 आठवड्याचो ताका टायम दिता. जर तर एका आठवड्यान जर तर ते येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसान आमकां थंय आज वचून बोवाळ घालून प्रत्येक गोंयकाराक जागृत करचें पडटलें. गोंयकारांक आमचे लायटीचे बील खूब वाडपाचें आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक. 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा. तो एका कंपनीक वचपाचो आसा. तो कंपनीचो मालक कोण, त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें तें आमकां खबर ना. ते मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें. सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी. आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणूय आपली लायटीचे बिलां उगडून पळयात, तुम्ही जे कन्झम्पशन केला ताचे 1000 रुपया बिल आसतले, पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1000 रुपया एड जाता न्ही. तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा. हे जे 500 कोटी घेतल्या ते कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार हे जे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान, दोज आर कॉल्ड स्मार्ट मिटर्स. हातूंच्यान टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलींग जातलें. टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां विल बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स. एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5, दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आनी तिसरो म्हळ्यार सांजचो रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. इन दीस 3 स्लॅब्स. आनी ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो. आनी जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां, ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्झम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय. सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates, म्हणजे जी टॅरिफ असता पयली युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट असता ती वाडयल्याच, पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरिंग द टाइम वेर यू कंज्यूम द मोस्ट. सो आमी हे सगळे फायंड आउट करपाक गेल्ले आनी डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बिल कमी जातले म्हणटा. वी हॅव नो रिझन टू बिलीव दिस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिहारा उपरांत गोंय धरून देशांतल्यान हेर 12 राज्यांनी मतदार याद्यांत सुदारणा करतले. वेंचणूक आयोगान सोमारा हे विशींची घोषणा केली. ह्या 12 राज्यांनी मतदार याद्यांचे पुनर्परीक्षण 28 ऑक्टोबराक सुरू जातले. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान गोंया सयत 12 राज्यांतल्या मतदार याद्यांतल्यो चुका दुरुस्त करपाचो निर्णय घेतला. मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारान सोमारा हे विशीं घोषणा केली. SIR प्रक्रिये खातीर 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्यो मतदार वळेऱ्यो आयज राती सावन फ्रीज करतले. हातूंत अंदमान आनी निकोबार, छत्तीसगड, गोंय, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश,
पुदुच्चेरी, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ह्या राज्यांचो आस्पाव आसा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं, और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर बीएलओ हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो, या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो, तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा, और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी। म्हजे घर येवजण फक्त भायल्या लोकां खातीर आसा, हे येवजणेचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन केला। पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत विजय उलयलो। सरकार म्हजे घर येवजणेचे दिसान दीस प्रदर्शन करता, पूण म्हजे घर येवजण ही फकत भायल्या लोकां खातीरूच आसा, हाचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन केला। तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायकान गोंयच्या शेतकारांक खातीर जायत्यो पॉलिसी हाडल्यात। फाटले 4 दीस सेगीत पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांचे जाल्ले लुकसाण भरपाय म्हूण म्हजे शेत येवजण हाडल्यारूच मंत्री रवी नायकाच्या आत्म्याक शांती मेळटली अशें विजयाचें म्हणणें। तशेंच गोवा फॉरवर्ड, आप, आरजीपी आनी काँग्रेसीन म्हजे घर येवजणेक विरोध केल्लो, तांकां कितें तें शिकोवचें पडटलें अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर येवजणेच्या शुभारंभा वेळार केल्लें। हे विशीं कागाळ करपा खातीर आतां आमदार विजय सरदेसाय आणि विरेश बोरकार राज्यपालाक वचून मेळटले। मंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता, आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात, जे बिगर गोमंतकी आहात, म्हळ्यार गोंयकार न्ही, तांकां सांगता, एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां, तुमचे रेग्युलरायझेशन जावंक कोण सोदनासलो, तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले, रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता। ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें, बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक, म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा, तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता। कित्याचेर इन्सायट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता। ही लोकशाय, तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना। फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांच्या नांवां काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून रस्त्यार। सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन, आनी हांव ह्या नव्या गव्हर्नराक अजून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताजे मदें, कित्याक हें सारकें न्ही। दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओनली क्रिएटिंग अ वोट बँक, बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन। अशें जावंकूच शकना। गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं, पावस खंयचो ऑक्टोबर, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो। जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात, तर सगळीं शेतां पडल्यात न्ही, सगळ्या शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा।
आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना, रवी नाईक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो. आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या समयार आपूण चड कांयच उलोवपाक शकना, पूण फोंडे पोट वेंचणुकी संदर्भातली पक्षाची भुमिका केतन भाटीकाराक समजावन सांगतलो अशें मोगोवपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार सांगता. पक्षान तिकेट दिली जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार अपक्ष म्हणून फोंडेच्यान पोट वेंचणूक लडयतलो म्हणून मोगोवपाचो फुडारी केतन भाटीकारान उलोवन दाखयले. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक सुदीनान जाप दिली. डॉक्टर केतन भाटीकर मान्य म्हाका ताणें बरो स्टेटमेंटूय दिला. आय एप्रिशिएट इज स्टेटमेंट. ताणें मनापासून तें उलयलां, त्या बद्दल दुबाव ना. आमी युतीन आसा आनी मोगो पक्षान सध्या डिसिजन ऑलरेडी मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. कोणी तिसरो मनीस उलोवना, मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. ते सगळ्याक मावन आसा. स्टेटमेंट जो मोगो पळय केतन भाटीकार इज अवर गुड वर्कर. हांव ताजे कडेन अजून बसून उलोवना, हांव स्वता ताजे कडेन उलयतलो, त्या बद्दल दुमत ना. नंबर 2, आमी युतीन आसा. युतीचो हे आमी निभावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट दिला, हो स्टेटमेंट आमी फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. प्रत्येकान जर तो एमजीत आसा जाल्यार फुडल्यो गोश्टी जेन्ना जातल्यो तेन्ना आमी अध्यक्ष उलयना. म्हाकाय खबर नाशिल्लें अध्यक्ष उलयतना. अध्यक्ष उलयले न्हय, सो समथींग इज देयर इनसायड न्हय, सो सगळ्यांक सांगून आमी ते मुखार हर्ट जाला म्हणटा आपूण. मान्य हर्ट जाता. तुमी समजयतले सर तांकां? डेफिनेटली हांव समजयतलो. तुम्ही सांगतले कॉन्टेस्ट करू नका. हांव सांगतलोच न्हय, सांगपाकूच जाय. इंडिपेंडंट हांव ताजे कडेन पूर्णपणे उलयतलो. उलयता आसतना कितें कितें संबंदीत इश्यू आसा ते तुमचे कडेन डिस्कस करूं शकता. ह्या विशयाचेर एट दीस स्टेज आय कांट डिस्कस. तुम्ही सांगतो घेतलो म्हणजे So he says I have high respect for Sudhin Dawkar and एक साइड I also got very high respect to Ketan. भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्टात आदेश जारी केल्लो. मात पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आनी दिल्ली महानगरपालिका सोडली जाल्यार हेर राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी आदेशाक पाळो दिवंक ना. तशेंच भटक्या सुण्यांविशीं कितें पावलां उबारलीं हे विशीं प्रतिज्ञापत्रां सादर करूंक नाशिल्ल्यान राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडला. 3 नोव्हेंबराक जावपी सुनावणेक हजर रावन प्रतिज्ञापत्र कित्याक सादर करूं ना ते स्पश्ट करचे म्हणून निर्देश दिल्यात. पुराय देशातल्या भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि तांचे नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्ट म्हयन्यांत आदेश जारी केल्लो. मात ह्या आदेशाक जाणी पाळो दिवंक ना आणि भटक्या सुण्यांविशीं कितें पावलां उबारली हे विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक नाशिल्ल्यान पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा सोडून गोंया सयत हेर राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडल्यात. देशात सुण्यांनी घास काडपाचे घडणुको सुरूच आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे. हे विशींची फुडली सुनावणी फुडल्या सोमारा म्हळ्यार 3 नोव्हेंबराक जातली खंय. सगळ्या मुखेल सचिवांनी ह्या सुनावणेक हजर रावचे अशें खंडपीठान कळीत केला. फकत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिकेन प्रतिज्ञापत्रां दाखल केल्यात अशें न्यायमूर्ती विक्रमनाथ, संदीप मेहता आणि NV अंजारिया हांच्या खंडपीठान नमूद केला. देखून राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांक फुडल्या सोमारा जावपी सुनावणेक हजर रावून प्रतिज्ञापत्रां कित्याक दाखल करूं ना ते स्पश्ट करचे म्हणून निर्देश दिल्यात. हे विशीं राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांक नोटीसी जारी केल्यात खंय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अवैध वेपार परवानो नासतना सुरू आशिल्ली दुकानां मुरगांव पालिकेन सील केली. फाटल्या 2.5 वर्सांच्यान संबंदीत दुकान धन्यांनी थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्यान पालिकेन ही कारवाय केली. आता सुमार 200 प्रलंबीत परवान्याचो शुल्क भरचो. संबंधीत दुकान धन्यांक नोटीसी धाडून 7 दिसांची मुजत दिल्या, नाजाल्यार दुकानां सील करतले अशी शिटकावणी पालिकेन दिली. आमचे आता आम्ही 2.5 वर्सां जाली आम्ही लोकांक पयलींच वाहन केलेले बाबा कोणी तर ट्रेड लायसन बीन कोणी करूंक ना आनी तो धंदो करता तेंच्यांनी येवन ट्रेड लायसनां आपणाचें कितें आहा तें करपाचें लायसन एक्टिवेट करपाचें. पण खूब जाणां आमी सांगले, थोड्यांनी येवन भरले, थोड्यांनी अजून भरूंक ना. आमकां ग्रांटेड केले. थोडे समजता कितें बाबा आमी बेश्टे उलयता आमी काय करना म्हणून. पूण आमी हेचेर स्ट्रिक्टली आमी एक्शन घेवपाची स्टार्ट केल्ल्या. आता आमी अराउंड 200 आमी ऑलरेडी नोटीस धाडिल्ली आहा, नोटीस सर्व केलेली आहा. तांकां 7-15 दिसांचो टायम दिलेलो आसा. तांकां जर
त्यांच्या शॉप ना दुकान कितें तरी सील करपाचें ना जाल्यार तेंच्यांनी आपणाची ती फी भरपाची आहा. आमी स्ट्रिक्टली आसा, आमकां रेव्हेन्यू हांगा कांयच ना आमच्या म्युनिसिपालिटीक, आमकां पगार घालपाक प्रॉब्लम जाता एकदां. म्हणून आमी हे ड्रायव्ह आमी एक्चुअली पयलीं जावपाक लागलो, खंयच्या कारणान तो जावंक ना. पूण आतां आमी 2.5 वर्सां आमी चालूच दवरलेलो आसा आनी हो चालूच उरतलो. आमकां लोकांक त्रास करपाचे ना. तुम्ही धंदो करता, हांवें पयलींय सांगला, तुम्ही बिझनेस करता आमकां प्रॉब्लेम ना, पण एज पर कायद्याचेर तुम्ही ट्रेड लायसन्स ती तुम्ही भरची, नाजाल्यार तुमचे कितें आहा तें आमी एक्शन घेतले आनी आमी तुमची दुकानां सील करतलो. आमी जाले फाटले 1 म्हयनोभर हो एक्सरसायज चालू दवरला की जे कडेन आमची रेव्हेन्यू लिकेज जाता, स्पेशली हाऊस टॅक्सांतल्यान, ती आयडेंटिफाय करपाची. सो आमी ऑलमोस्ट 5 टिमी केल्ल्यो आनी 5 टिमीक वेगवेगळे वार्ड अलॉट केल्ले. फर्स्ट स्टेज आशिल्ली जेचे ते डॉक्युमेंट्स जर तर ना तांचे कडेन ते तांणी सबमीट करपाचे. सो इन द प्रोसेस आमी ऑलमोस्ट 100 सुमार आमी 200 प्लस आमी शोकॉज नोटिसीस दिल्ल्यो. आतां वी आर गोइंग टू वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, म्हणजे जेणे कोणी पयलीं दिल्ली आनी जेणे कोणी डॉक्युमेंट हाडून दिवना तांचे कडल्यान आमी आतां सिलींग आतां आमी स्टार्ट केले कडेन अंडर सेक्शन 265A ऑफ गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट. आतां एम्पल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी दिवन सुद्दां जर कोणी जर आमकां अशें फुड्यान येनात सबमीट करपाक आनी विदाउट एनी ट्रेड लायसन जर बिझनेस चालू दवरता जाल्यार अशी एक्शन ही चालू दवरतली. इट इज नॉट दॅट वी आर डिरायविंग सम सॅटिस्फॅक्चर आउट ऑफ दीस. आमकांय वायट दिसता की खंयचे तरी बिझनेस आमी सील करतात म्हणून, पूण हेजो अर्थ असो न्ही की वी वील वेट एंडलेसली अँड वील ट्राय टू गिव एज मच लॉंग रोप एज पॉसिबल. अशें जावचें ना. सो आमी मागता लोकां कडेन की तांणी म्युनिसिपालिटी कडेन कॉपरेट करचें, म्हणजे एस्पेशली बिझनेस हाऊसेसा कडेन जेणे कोणी अशें जांकां ज्यो पळय शोकॉज नोटिसीस पडल्या पळय तांणी फुडें येवन सगळे त्या कॉम्प्लायन्स करून घेवचें आनी बरे भशेन आपली बिझनेस चलोवचें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.